नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलार हांव वनिता नायक तुमकां सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आमगेलो उत्तर कन्नडा परमळो ह्या कार्यक्रमांतू आजी सोयरी जावन आयल्याची कुमटाची डॉक्टर आज्ञा एस नायक. नमस्कार. नमस्कार. तर आम्ही उत्तर कन्नडा म्हणा नाजाल्यार कुमटांतू मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ना म्हणून ताची एक मस्त मागणी करच्याक प्रयत्न करता आसाची. मुखार ते जातले जाल्यार आत्तां जे कुमटांतू प्रेझेंट डॉक्टर आसाची ते अगदी बरे आसाची. तांतुले हे एक आमगेले आज्ञा नायक. तर हे डॉक्टर आज्ञा नायकान हांव एक सानसो परिचय तुमकां हांगा करून दिता. तांगेलो जन्म अंकोलांतू तांगेले आजी गांवांतू जालो आणि तांगेले बाप्पा गोपाल नायक आणि आई अरुण नायक हे दंपतीले हे प्रथम चेडूं. बापय LICन काम करते आशिल्ले आणि आवय एक उत्तम गृहिणी. शालेय शिक्षण धारवाडांतू सेंट जोसेफ हायस्कुलान जालें. तदनंतर ख्यातनाम कर्नाटक सायन्स कॉलेज धारवाड हांगा 2 वर्ष शिकून जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज बेळगाव हांगा MBBS केलें. सानपणांत तांणी एक हुशार विद्यार्थी. 1994 म्हळ्यार 1994 डॉक्टर सच्चिदानंद नायक जनरल सर्जन हांगे बरोबर तांगेलो विवाह जालो. हांकां 2 चेल्या चेडूं. आत्तां सध्या तालुका हेल्थ ऑफिसर म्हणून तांणी 10 वर्ष जाले कुमटांतू कार्यरत आसाचे. आतां हांगेल बद्दल मस्त विशय आमकां गुर्त करून घेवचे आसात. ताचे खातीर आमगे तांगे बरशी उलयता ते करून घेवया. तर नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. तुका आतां हांव एक प्रश्न विचारता ताच्या वेल्यान सुमार आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें. तुमकां मेडिकल घेवका मेडिकल हो विशय घेवका अशी केन्ना मनांत आयलें? खरें सांगता म्हळ्यार आमगेल्या घरांत कोणी मेडिकल फिल्डांतली ना. म्हगेले आईल सायडान आहे, म्हगेले पप्पाल सायडान आहे, कोणी मेडिकल फिल्डांत नाशिल्ले. आमी रेग्युलर आमगेले सान आसतना ताप थंडी बाकी कसले प्रॉब्लम्स आसा आमगेल्या घरा लागीं डॉक्टर आनंद पांडुरंगी म्हणगे नाशिल्ले. तागेल्या घरा कडेन आमी क्लिनीक म्हणून तागेल्या घरांत चलयत आशिल्ले. थंय वता उरता आशिल्ले. तेन्ना म्हाका दिसता आशिल्लें लोक कितले लोक राखून राबतात, इतले रिस्पेक्ट दितात ताका. म्हळ्यार की म्हाका बी एक खंय की जावका एक डॉक्टर जावका म्हण दिसलें. तेन्ना काला कांय सोशल मिडिया नाशिल्लें ना. कोणी आमकां तुमी हेची जावका आतां नेक्स्ट कसले आयकी करून घेवका तुमी प्रोफेशन म्हणगे ना म्हण सांगच्या कोणी नाशिल्लें. अशी आयडियलायज करून घेवन जाल्लेचे. अशें सीट मेळ्ळें आनी हांव मेडिकल प्रोफेशनांत जॉयन जालें. वा. म्हळ्यार एक सानपणांतल्यान एक एट्रॅक्शन आशिल्लें तुमकां हाय मेडिकल प्रोफेशनान. हाय. तर आत्ता वरकेच एक इतिहास पळयल्यार कोरोना एक व्हड संकट अशी आतां तुर्त तांतुल्यान आमी भायर आयल्याची जाल्यार मातशी ताचे मस्त इतलो त्रास काडला आनी तुमी एक हेल्थ ऑफिसर उरच्या देखून तुमी मस्त इतले ताचे खातीर प्रयत्न केला, मस्त इतले लोकां हेल्प केल्या हें हांव पेपरान बी वाचल्या. तर ताचे बद्दल एक थोडें सांग. खरें सांगता म्हळ्यार कोरोना प्रारंभ जालो तेन्ना एक्चुली कोरोना चायनाच्यान आयले म्हण म्हणटा आशिल्ले आमी. कोणाकची हे कशी स्प्रेड जाता किंवा हे एक फेंट आयडिया आशिल्ली. आमी इतले एक पाटी विचार करून घेवन पळयल्यार एकलो म्हणटा खांक आयल्यार येता, एकलो म्हणटा हे आपुडल्यार एकल्याक येता. अशी मस्त इतले चूक समजुती की त्या वेळार ते करेक्ट दिसता आशिल्लें आमकां. तशें म्हणटा म्हळ्यार डे टू डे गव्हर्मेंट गायडलायन्स सुद्दां चेंज जाता आशिल्ले. आमकां कसले कशें करता, आज हें करता म्हणचे लागले, फाल्यां तें करता म्हळ्यार अशी वेगळे गायडलायन्स चेंज जाता उरता आशिल्ले. नवीन डिसीज अथवा नवीन एक रोग आयिल्लो तेन्ना एक पयले केन्ना केल्ले नाशिल्ले तसले एक विचार अख्खा जगान चलता आशिल्ले. आमी दुसऱ्यान कॉपी केल्ले शिवाय आमगेले कसले म्हणल्यार कांय खबर नाशिल्लें. आनी डेथ जाता मरण जाता इतले संख्येत मरण जाता म्हणलें केन्ना आमी आमगेल्या जनरेशनान खंयचे अशें एक सांक्रमीक पळयलें ना. हे आयिल्ले नंतर मस्त इतले लोकांक एक डिसिजन घेवच्याक बी कसल्यान येता ब्लायंडली मस्त लोक फॉलो करता आशिल्ले. तातूंत भितर बी आमी बी एक जॉयन जाली. खंयचे वैल डॉक्टर्स घेवन
रोज एक एकल्यान एक एक थियरी उरता आशिल्ले. तशें करून मस्त डिफिकल्ट जालें पयलें त्या रोगाक अर्थ करून घेवचेच. तशें करून आमगेले फायट कोरोना बद्दल बी आशिल्ले, व्हायरसा बद्दल आशिल्ले आनी लोकांले चूक समजुती बद्दल आशिल्ले. हे दोनी ॲड जाता गेले. मुखार वता वता नवीन गायडलायन्स आयली. गायडलायन्सा प्रकार मास्क घालून घेवचे कंपल्सरी केले. तदनंतर क्वारंटायन करचे जाले. क्वारंटायन करून जाल्या नंतर लोकांक एक गांवाच्यान एक गांवच्या वच्चा दिल ना. मागीर लॉकडावन जाले. हे वट्टू सगळ्यांक गोताशिल्ले विचार. अशें करून आमकां हे आमी आतां डॉक्टर्साले विचार करून विचार केले. पण पेशंट पार्टीक नाजाल्यार एक पेशंटाले घरचे लोक जावन घेवन सुद्दां कितले त्रास अनुभव केला ताणें. एक हॉस्पिटलाक एक पेशंटाक घेवन घेवन वच्ची सुद्दां तितले कश्ट जाता आशिल्ले. तुमगेले एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनचो विचारला हांवें. आतां एक खुसखुशीत ताका बेगीन डायवर्सन दिवया म्हणून विचारता. तुमगेलें शिक्षण धारवाड आनी बेळगांवांत जालें. कुमटाक कंपेर केल्यार ती दोनी शहर व्हड. तर कुमटांत येना फुडें तुमकां कशें अनुभव? डेस्टिनी म्हणटात न्हय तशी ते. ॲक्च्युली हांव शिकिल्लें धारवाडांत. स्कूल सगळें मागीर शाळेचे अभ्यास म्हगेलो तो धारवाडा जालो. MBBS हांवें बेळगांवांत केलें. दोनी व्हड शहर हाय. म्हगेलें घोवालें शिक्षण बी मुंबयत जालें आनी तांणी आमगेले रुट्स म्हळ्यार नेटीव नाजाल्यार आमगेलें मूळ गांव कुमटा, होन्नावर ह्या सायडान सर्व करता म्हणले खातीर तांणी हांगा येयलें ना. ते कैकी जमून आयले. हांव हांगा घेवन पावलें आनी मेडिकल प्रोफेशनांत खंय सर्व करच्याक तयार असल्यार मात्र आमी मेडिकल प्रोफेशनां वचका म्हणली एक मनात एक फिक्स्ड आशिल्लें. तितलें गोतू म्हाका. मुखार आतां कसो आसा मी ते आतां न्हय साधारण शिकले नंतर थोडे लोकांक व्हड व्हड सिटी वच्चे एक एट्रॅक्शन उरता. सो हे आमकां बरें जालें तुमगेलो तो विचार. आतांचे आधुनीक जिवनशैली म्हळ्यार मॉडर्न लायफस्टायलांतू आमगेर आरोग्याचेर सुमार परिणाम जाता. ताचे खातीर तूं कसो करता अशें सांगता? आरोग्य आमगेले म्हळ्यार एक व्हड आस्ती. आमगेले खंयचे कितले श्रीमंत उरूं कितले गरीब उरूं आरोग्य ना जाल्यार कसलें करचें जायना. आमी हे दृश्टीत विचार केल्यार आमगेलें फस्ट आरोग्य रक्षण करून घेवचें अगदी म्हत्वाचें. ते आमी आहारात उरूं आमी रेग्युलर दिननित्यात कसो घेतात न्हय आहार तातूंत उरतले. आमी दिननित्य कशी चलतात म्हळ्यार आमगेले दिवस कशी चालू जाता. योगा किंवा मेडिटेशन किंवा एक्सरसायज सुरू अशी हे वट्टू आमगेले डे टू डे लायफांत नाजाल्यार रोजच्या जिवनांत आमी आळवडके करून घेना जाल्यार आमगेले हे एक स्मूथ जिवनाक एक आरोग्यवंत जिवनाक साध्य ना. तदनंतर आमकां एंटरटेनमेंट उरतले. केवल आमगेले दैहिक आनी वृत्तीपर जीवन इतलें न्हय आमगेलें मानसीक आरोग्य बी आमी राखूंक घेवचें मस्त इम्पॉर्टंट. ते हातूंत भितर आमगेलें मनाक कसल जावका ते बी करच्याक एक शिकता. हे वट्टू केल्यार मात्र आमी एक स्ट्रेसलेस जीवन एक वट्टू खंयचेंय जीवन स्ट्रेसलेस न्हय आयच्या दिवसांत पण एक तातूंत एक समाधानकारक जीवन लीड करचें जाता म्हणलें एक म्हगेले अनुभव. आवरो तुमगेले बरे विचार दिले आमकां समाधानकारक जीवन करच्याक. आतां हांव आयकल प्रकार तुमी एमर्जन्सी वेळार सुमार ब्लड डोनेट केल्या म्हणून. तर ते तुमी कसो एडवायज करता लोकांक हाच्या बद्दल? ब्लड डोनेशन तुमी आयकल्लें उरतलें की ब्लड एकच अशी वस्तू आसा की आमगेल्यांत अजुनी म्हळ्यार इतले आमी वैज्ञानीक जावन मुखार गेले तरेची इवन 21st सेंचुरीत आमकां ब्लडांत असले वस्तू आर्टिफिशली तयार करच्याक अजुनी जालना. एक मनशाक ब्लड जायका जाल्यार ब्लडान रिप्लेस करपा शिवाय ताका दुसरे कसले केमिकल किंवा दुसरे कसले औषधान रिप्लेस करचें जायना. इमिजिएट रिप्लेस करता जाल्यार तशें डेलिव्हरी वेळार उरतले, सर्जरी वेळार उरतले, एक्सिडेंट जाल्ले वेळार उरतले. हे प्रत्येकाक ब्लड डोनेशन करून ब्लड दिवट. आतां म्हाका हे कित्याक दिसलें म्हळ्यार आमी हे एक आमगेल मनाक ते ब्लड डोनेट करून घेवन एक फिलींग एक कोणालकी एक हेल्प केले कोणालकी एक जिवनाक एक सार्थकते फिलींग जावका जाल्यार ब्लड डोनेशन पयशे दितात, दुसरे दान दितात, अन्नदान म्हण करतात. ताचे पेक्षा ब्लड डोनेशन करून आमकां काही लॉस ना.
उलट आमकां चिंतली की बरें येता, एक बरें फिलींग उरता, मागीर आमकां मानसीक एक कसकी अचीव केलें म्हणलें एक मना उरता. प्लस ब्लड हांव काय लॉस करून घेतलें ना, आज ब्लड दिल्यार फाल्यां आनी तितले आनी 2-3 दिवस भितर ऑटोमॅटिकली रिप्लेस जावं तितलें ज्ञान आशिल्ल्यान हांव ब्लड डोनेशन्स केलां. आनी हांवें प्राऊडली सांगता की हांवें ऑलमोस्ट एक 25 to 30 टायम्स ब्लड डोनेट केलां. आनी प्रती एक पंत केन्ना म्हाका कसले त्रास जालना. आनी म्हाका दिसता हे हांवें स्टार्ट केल्लें, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 30 इयर्साचेर स्टार्ट केलें कितकी. मग हांव योजना नाजाल्यार म्हगेल्या चेडवांक किंवा दुसऱ्या चेडवांक सांगता म्हळ्यार यू कॅन स्टार्ट एट एन अर्ली एज. 18 वर्साच्यान स्टार्ट केल्यार वर्साक एक पटी नाजाल्यार एक दिवस बर्थडे उरतलो नाजाल्यार खंयचे एक इव्हेंट ताजी यादीक तुमी ब्लड डोनेट केल्यार एक सोशल सर्वीस जाता आनी तुमगेल्या मनाक बी एक समाधान उरता. अशें करून ब्लड डोनेशन करचें स्टार्ट केलें. आनी कोणाक ब्लड युटिलायज केला तांगेल बी एक जीव बी उरलो आनी तांकां बी एक आमी हेल्प केलें म्हणलें एक फिलींग आमकां उरता. ताचे खातीर ब्लड डोनेशन इज अ बेस्ट डोनेशन. आनी इट कॅन बी विदाउट एनी लॉस. आमी कसले आमगेल्या जिवाक काही त्रास करनाशी आमी आनेकल्याक हेल्प करचें म्हळ्यार स्वागत करतात कोणीय बी. ते तुगे हे डोनेशन ब्लड डोनेशना बद्दल आयकून मस्त इतले स्फूर्तीशी आयली म्हाका बी. आणि तुका जोडीर करता तशी हांव आयकलां तुमी डोनेशन ब्लडाची बी जोडीर करता. आमी दोगी लोक, हांव आनी म्हगेल घोवान आनी म्हगेल पेक्षा आनी एक 15 टायम्स जास्ती उरतले. आमी दोगी लोकांनी ब्लड डोनेट केलां. आमी युजली डॉक्टर्स डे म्हणून जुलय 1 कसं आचरणे करतात न्ही. आनी ताचे पेक्षा आनीक पॉझिटिव्ह आनी एक बरे विशय म्हळ्यार ब्लड बँक आमगेल्या घरा लागीं आसा. आमी एवरी 30th जूना रात्री वचून ब्लड डोनेट कर नेक्स्ट डे डॉक्टर्स डे फ्रेश विथ अ गुड फिलींग उरतात. गुड. तर तुमगे दोन्ही चेडू मेडिकल करता आसाच म्हणून ऐकलें. तांगेल विशय खंयचो म्हण सांगा. आनी तांणी मेडिकलाचो आई बाप्पा डॉक्टर आसा म्हणून की तांगे स्वेच्छेन करता आसाची हे बी सांग. म्हगेलो व्हडलो चलो संकेत म्हणा तो BDS करून घेना मॅक्झिलोफेशियल सर्जरी, ओरल अँड मॅक्झिलोफेशियल सर्जरीत MD करता आसा, फायनल इयरांत आसा. आनी धाकलो चलो ह्या वर्स संकल्प म्हणा तो ह्या वर्स MBBS जॉयन जाला. आमी काय दोगी लोकांक काय तुमी आमगेले फिल्डाक येवका म्हण अशी काय म्हळ्यार मनात उरलें तरी तांगेल कडेन काय आमी काय सांगलें नाशिल्लें. कित्याक आमगेलें हॉस्पिटल आशिल्लें ना, आमकां एक डॉक्टर आमगेल्या घरा आयल्यार बरें आशिल्लें. पण आमी केन्ना फोर्स केलें नाशिल्लें तांगेल वेर तुमी करूं का म्हणून कशी काय अट्टी घालनाशिल्ली. पण ते तांकां बी ते घरांतले एक हे उरता न्ही, एक बाप्पा आवय कसले करतात ते फॉलो करचे एक ट्रेंड हरशी सगळे फॅमिलीजांत उरता. तशी जाल्लें उरतलें. तांकां बी ते मना उरून घेना ताणें गेलात. आतां तुमगेल प्रोफेशनान तो शारिरीक श्रम कमी बौद्धीक श्रम चड अशें दिसता म्हाका. तर ताचे खातीर फिट्ट उरका पडलें. तुमी तें कसं करतात फिट्ट उरचे खातीर? फिट्ट सांगलें तुमकां तेची आरोग्य म्हळ्यार आरोग्य रक्षण आमी दुसऱ्यांक सांगचे पयलें आमी पयलें फॉलो करता म्हणलें म्हगेलें पयलींच्यान हें आसा. ल्हान आसतना म्हाका स्पोर्ट्सा बद्दल इंट्रस्ट आशिल्लें. तशीची आतां बी म्हळ्यार दिवसांत सकाळच्या वेळ आमगेले खातीर म्हळ्यार स्वता खातीर म्हणगे दवरून घेवका प्रत्येक मनशान म्हाका म्हणून प्रत्येक मनशान ते आमी कशें करतात म्हळ्यार वॉकिंग किंवा सायकलिंग करून आमी आमगेले एक्सरसाइज म्हणगे एक रुटीन दवरून घेतला. ते कंटिन्यू करता आसात. ऑलमोस्ट 3-4 वर्सांच्यान सायकलिंग करतात. ताचे पेक्षा पयलींच्यान वॉकिंग करतात. फ्रेश एअरांत हवामान एकदम थंड उरता. कुमटा तसली गांवांत इतली गरमीत थंड हवांत बेगीन वॉकिंग केलें किंवा सायकलिंग केलें कसं केल्यार एक दिवस प्रारंभ करच्याक एक खुशीन करचें जाता म्हणलें एक फिलींग आसा. आतां तूं सांगलें आतां आशिल्ल्या थोड्या वेळान तो हे तुमगेलें सायकलिंग वॉकिंग जाता. सो हॉबीज करच्याक काय वेळ मेळचो दिसना जाल्यार तुमकां कसले हॉबीज आसा? आसा म्हळ्यार एक्चुली खरें सांगता म्हळ्यार म्हगेले होल पुरा दिवसांतले कामांत बेगीन टायम काडचें बेगीन कश्ट जाता आशिल्लें. तरी बी आतां चेडूं व्हड जाल्यात, तांगेलें काम तांगेले एक उद्योगार आसात. ताजे नंतर म्हाका बेगीन टायम मेळटा. म्हगेलें पयलेंच इंट्रस्ट एम्ब्रॉयडरी क्रोशा करचें इंट्रस्ट आशिल्लें. ते हांव व्हड प्रोजेक्ट्स करना जाल्यार एक सान प्रोजेक्ट्स करून घेवन म्हगेले मनाचे इच्छा पुरा करून घेता. ते करता जाल्यार आमकां न्हीद बूक काही लागना. ते बी एक बरें हें उरता.
आनी तुमगेन प्रोफेशनल माइंड डायवर्ट जाता तशी तुमगेन आज वर्क कार्यान तो अशें मस्तीतले बरे वायट तुमकां अनुभव आयिल्ले उरतले तर तांतून एक थोडे अनुभव आमकां शेअर करा. वैद्यकीय प्रोफेशन म्हळ्यार अशी म्हळ्यार खुशी बी येत जाता आनी कश्ट बी उरता. खुशी जाता म्हळ्यार कोणी आमी कोणाक हेल्प केलें तेन्ना किंवा कोणाले बऱ्याक कारण आमी जालें तेन्ना मस्त खुशी जाता. हाका म्हगेले कडेन मस्तीतले एग्जाम्पल्स आसात. पण अशें दिसता की आतां एज तालुका हेल्थ ऑफिसर म्हळ्यार आतां ह्या पोस्टांत आशिल्ले तेन्ना आमी मस्तीतले मागीर गव्हर्मेंटान आयिल्ले स्किम्साची ते लोकां पसून पावोवंक घेना. लोकांक ताज्या बेनिफिट्स जाले तेन्ना मस्त खुशी दिसता. मस्तीतले लोकांक म्हगेले डिपार्टमेंटाचे जे प्रोग्राम्स आसात तातूंत भितर आमी तांकां अगदी गरीब उरतात लोक तांकां मस्तीतले हार्ट ऑपरेशन्स नाजाल्यार मेजर हात पांयाक कसले प्रॉब्लम्स आशिल्ले तेन्ना तांकां खर्च करून घेना ते ऑपरेशन्स करून घेना करेक्शन करून घेवन तितली कॅपॅसिटी उरना तेन्ना गव्हर्मेंटान दिल्ली स्किम्स तांगेल पसून पावयल्यार फ्री ट्रिटमेंट जाल्ले कितलीं केसीस आसात. तेन्ना केलें तेन्ना त्या लोकांना दोळ्यांत आशिल्ले एक खुशी पळयल्यार मस्त बरें दिसता. सांज चेडवांक सुद्दां सर्जरीज करेल आसात. ह्या वर्सा लास्ट इयर म्हळ्यार 2022-23 त्या बिगिनिंगांत आतां आमगेले हॉस्पिटलांत आमगेल्या ऑफिसांतल्यान रवण केल्ले 5 हार्ट ऑपरेशन्स आमी करशिल्ल्यात. एजे हॉस्पिटलांत केला आतां ते चेडवाले म्हळ्यार अगदी सान म्हळ्यार एक वर्षा चेडू धनगेन एक 5 वर्सां चेडू पसून सर्जरी तांगेले आवय बापेक सोडील उरल्यार ते कांय साध्य नाशिल्लें तसले गव्हर्मेंटान तांगेले साथ दिला आसा. आमी कांय न्हय आमी जस्ट एक वाहक किंवा एक मोड आमी तितले केले आसा. सर्विसीस गव्हर्मेंटा कडच्यान आयले पेशंटाक पावयला ते एक मार्ग करून दिल्ली सुद्दां अनुभव आनी ते लोकांले अनुभव केल्ले लोकांले चेडवाले आराम जावन आयले नंतर ताणें एक फोन कॉल करून घेवन उलयले तरेचे कितलें समाधान जाता न्हय ते मस्त बरें फील जाता. वायट म्हण बी विचारलें तुमी एक ऑफिसर जावन एक तालुका मेंटेन करता आशिल्ले तेन्ना सांगता म्हळ्यार आमगेले इलाके मागीर गव्हर्मेंट ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर सर्विसीस ज्यो आसात न्हय ते सेकंड हायेस्ट स्टाफ आशिल्ले म्हणटात. फर्स्ट टिचर्स म्हणटात एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटात. सेकंड आमगेले हेल्थ डिपार्टमेंटात मस्त इतले हेल्थ सर्विसीसांत आशिल्ले लोक उरतात. ते ओट्टू लोकांक मॅनेज करचे मस्त व्हड काम उरता. ओट्टू लोकांक एका पटी खुशी करचें जायना आनी खुश दवरून घेवन तांगेले कडच्यान काम घेवचें म्हळ्यार मस्त त्रासाचें काम. हे भितर एकल्याक हांव सांगिल्लें म्हाका कसं जालें प्रॉम्प्ट उरका पटापटा काम जावका आनी लोकां कडच्यान आमी कांय एक्सपेक्ट करना अशी काम करता म्हणलें म्हगेलें ध्येय हांव ह्या ध्येयान मुखार आयिल्लो आसा. ते दुसऱ्या वेळार हांव तुमी अशी करता म्हूण सांगिल्लें तेन्ना थोडे बॅड हेवी अनुभव बी जाल्ले उरतात. ते वट्ट नेग्लेक्ट करून घेना कसं बरें जाला ते विचार करता वचचेचे मस्त खुशीचे. तशें तुमी आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे प्रॉम्प्ट ऑफिसर उरल्यार आमगेले इंडियाचे आनीकय इतलें एक हे जाता विकास जाता अशें दिसता म्हाका. असले तुमगेले असले ऑफिसर्स मस्त आसाची आनी इतलो मुखार येतलो बी तशी उरो अशी इच्छा. आतां वर्क तुमी सांगिल्ले प्रकार तुमी अभ्यासा वेळार बी स्पोर्ट्सान मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो म्हणून आतां कोणी मेडिकलां वचका म्हळ्यार तो रुमासान भायर पडच्याक तांकां वेळ मेळना. स्पोर्ट्स इच्छा उरल्यार बी इतलो उठूं वचचें आसा केन्ना खेळचें वचचें अशी विचार उरता. तुमी तेन्ना कशें तें मॅनेज केलें? पयलीं खेळ म्हळ्यार कसले खेळटा आशिल्ले आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना तुमकां बी गुर्तुरतलें आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना खंयचे खेळ खेळनात. आजकालचे चेडवांक खंयचे मोबायल गेम्स सोडून बाकी दुसरे खंयचे गेम कळना पण आमी प्रत्येक गेम खेळिल्लो आसात. एक पटी आमी खेळचे फिल्डात पांय दवरलेचे दुसऱ्यान पळयले सुद्दां गेम प्रत्येक गेमात खेळिल्ले आसात. क्रिकेट खेळिल्ले आसात व्हॉलीबॉल खेळिल्ले आसात थ्रोबॉल खेळिल्ले आसात. ते म्हगेले ते जास्त इंट्रस्ट बॅडमिंटनात आशिल्लें. आमी बॅडमिंटन खेळटा आशिल्लीं स्कूलांतल्यान जाले नंतर ते खेळून घेवन येवचें म्हणलें एक अभ्यास दवन घेतिल्लो आशिल्लो. ताजे नंतर तुमी सांगिल्लें म्हण की हय PUC सेकंड इयर आशिल्ले तेन्ना खेळच्याक अवकाश मेळनाशिल्लो. ताजे नंतर बेगीन MBBS वता आशिल्ले तेन्ना एक चॅनलायज जालें पळय आमगेले हे तेन्ना थोडें खेळ्ळां. ताजे नंतर फायनल इयर आयले नंतरच्यान सुटल्या. ताजे नंतर हांव सेटल जाले नंतर नोकरी लागले नंतर थोडे पटी खेळटा उरता. आतां
खेळच्याक आनी टायम पुरो जायना म्हळ्यार लोकाल कंपनी जावका पडटा आतां दुसरे एक्टिविटीज आतांचे एक्सरसायज आनी हे करून आसात. आतां पळय अनेक ऑर्गनायझेशनांना तुमकां सन्मान केला. आमगेल कुमटा कोंकणी परिशदान केल्लो हांव पळयलां जाल्यार बाकीचे म्हाका गुतना ते बाकी कोणी कोणी केला पळय तांगेले एक फोटोज आसत हांगा ते फोटोज त्यांनी तुम्ही पळया आनी हे खंयचे संदर्भारी म्हणून आमकां सांगा. हे रोटरी क्लबा कुमटान आमी रोटरी क्लबाचे मेंबर्स बी हाय आनी रोटरी क्लब सर्वीस म्हळ्यार सर्वीस ओरिएंटेड म्हळ्यार खंयचे फिल्डांतले लोक खंयचे काम केल्ल्याक एप्रिशिएट करून दिवत तसले सर्टिफिकेट हे म्हाका रोटरी क्लब ऑफ कुमटान 2022 अशी दिल्ले आशिल्ले. हे म्हाका हे कोरोना वेळार कोरोना वॉरियर्स म्हणगेन आमगेले हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आमगेले काम आनी आमी वॅक्सिनेशन प्रोवायड करच्या थ्रू आनी पेशंट क्वॉरंटायन करचे ना जाल्यार लॉकडावनांत केल्ले इतले कामा खातीर हे तालुका आडळिता म्हळ्यार हे रेवेन्यू डिपार्टमेंट म्हळ्यार आमगेले AC अंडर येवचे असिस्टंट कमिशनर अंडर येवचे तेन्ना हे म्हाका सर्टिफिकेट दिल्ले आसा फॉर गुड वर्क. हे बी म्हाका रोटरी क्लब ऑफ कुमटान आमगेले एप्रिसिएशन अवॉर्ड म्हणगेन एज म्हाका बेस्ट तालुका हेल्थ ऑफिसर म्हणगेन अवॉर्ड मेळ्ळे आतां ते एप्रिशिएट करून हे अवॉर्ड दिल्ले आशिल्ले. ते पळय हे आतां तूं सांगलें तेन्ना म्हाका एक पळयत उडगास आयलो कोरोना वॅक्सीन घेतले ओट्टू लोकांक ताचे सायड इफेक्ट्स आतां कडी जाता आसा अशें म्हणटात ते कितले पत्ता तुका खरें दिसता. आमी गर्वान सांगता की भारत देशांत उत्पादन केल्ले भारत देशांतच मॅक्झिमम युटिलायज करून घेना आमी भायल देशाक सुद्दां आमगेल वॅक्सीन दिवंक घेवन रवण केल्लो आसा. तुमकां हे वटू गुताशील विशयाची तसली वॅक्सिनान मस्त लोकांक जीव रक्षण जालां आमगेलें. तुमी पळोव येता की प्रत्येक जगांत खंयचे राष्ट्रांत कोरोना आयल ना म्हणले अशी उदाहरणां नाचीना. त्या एक मार्गांत विचार केल्यार आमगेल देशांत आमी कितले लायफ्स प्रोटेक्ट केला आतां हे वॅक्सिनान. पण लोकाले अशी मत आसा की त्याच्यान मस्तीत लोकांक हार्ट अटॅक जाता मस्तीत लोकांक पॅरालिसीस जाता म्हण हे वटू लोकाले उहापोहा म्हळ्यार कसल काय प्रूव करून घेन 100% गॅरंटी म्हण थिसीस किंवा ताजे बद्दल कोण खंयचे काय प्रूफ्स नात अशें करून घेना. म्हागेल प्रकार म्हळ्यार अशी काही कोरोना वॅक्सिनान कितले बरें जाला तितले बऱ्याचे लाभ घेवका शिवाय आमी असले कसले वायट जाल्ले काही प्रमाण ना. हे प्रमाणीकरसून घेवन दिल्यार मात्र ते खरें म्हणून सांगचे येता. ताजे खातीर म्हागेल प्रकार कोरोना वॅक्सिनाचे ना आमी मस्तीतले एडवांटेजीस घेतला आतां आनी ताजे बरोबर हे खंयचे त्रास जाला खंयचे दुसरे प्रॉब्लेम्स जाला म्हण सांगतात न्ही ते दुसरे खंयचे कारण उरतले जस्ट को रिलेशन करता आसात लोक म्हण हे अशी. आतां काम करताचे बायलो घरांत बी काम उरता भायर जॉबा वता ते स्ट्रेस तांगेले कोप अप करच्याक घरचे आनी भायरचे ताका कसले उपाय आसा. आमगेले एक गृहिणी जावन एक उद्योगस्त स्त्री जावन आनी एक मॉडेल जावका ना जाल्यार एक दुसऱ्यांक एक कसल तरी शिकोवका म्हण मनांत उरल्यार हे वट्टू इजी जाता. आमी आमगेले प्लॅन समा करून घेवका आमगेल काम कितले वेळ आमी आमगेल खातीर कितले वेळ दितात आमगेल रांदपाक कितले वेळ दितात ना जाल्यार आमगेले बाकी कामां कितले वेळ स्वता खातीर कितले टायम दितात हे वट्टू सम ऑर्गनायज करून घेतले उरल्यार हे इतले स्ट्रेस अशें दिसना. सगळ्याक प्लॅनिंग इम्पॉर्टंट हे मात्र हांव सांगू शकता. आनी वर्किंग विमन म्हणगेने कसं म्हणटात न्ही आमी दे आर मोर प्लॅन्ड अशें दिसता की फाल्यां खातीर हांव कसं करता म्हण आज प्लॅन करून घेवन उरयल्या ना फाल्यांचे दिवस सलीस जावंक वता. आनी हाजे सगळ्या पेक्षा तुमी सांगले स्ट्रेस आनी वर्किंग वुमना बद्दल ते घरांत कसल वातावरण आसा न्ही ते अगदी इफेक्ट जाता. म्हळ्यार चेडवा घोव बायल कोण उरतात न्ही त्या लोकांक मनस्थिती बी ते गृहिणी म्हणकीच उरल्यार किंवा ते वर्किंग वुमना म्हणकी उरल्यार हे अगदी इजी जावंक घेवन वता. मगेन एकल्याले काम उरना हातूंता ते वातावरण तशें उरल्यार मात्र एक सुगम हे जावन दारी जावंक घेवन वता. आतां आमी बायलो म्हळ्या भितर बरो बायलो ते चुडी पुजचे श्रावणांत शुक्रार आयतार पुजचे
म्हाका दिसता तुका काय ते ओटू पुच्छात जाता की ना की म्हाका ना तूं कसं करता? हांव आमगेले म्हळ्यार एक कसं प्रथा आसात ते ಒಟ್ಟು डिटेल करना जाल तरीचे हांव ಒಟ್ಟು परब ಒಟ್ಟು आमगेले घर गणपती आसा आमगे ते वायण पुजतात आमगे ते आयतार पुजता ಒಟ್ಟು आमगेले कशी ಒಟ್ಟು चलगेन येवका ते करता पण हार्ड अँड फास्ट ಒಟ್ಟು ते अनवाळपण हे ते ಒಟ್ಟು दवंगेना जाल तरीचे ಒಟ್ಟು खंयचे परबेक कसं करता कसं जेवण करता ते सुद्धा आमी तशी करतात. जावं म्हळ्यार आमगेले परंपरे मुखार वता हय, आसा हय. हेची कृशी. तर आनी इतलो मस्त इतले विशय आसाचे जाल्यार आमगेलो वेळ बेगीन कमी जाता आसा. आनी म्हाका कसं दिसता इतलो ओटो तुगेले काम पळयल्यार तूं कशी मॅनेज करता हो एक प्रश्न दिसता म्हाका. पण तूं सांगलें आतां प्लॅनिंग उरका एक नमुन्या शिस्त उरका ते ओटो वेवस्थीत जाता. आनी एक 2 फोटो तूं गेलता म्हणजे हांव पळयल्ले तांचे बद्दल सांग. कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती हे कन्नड राज्योत्सव तालुकाचे प्रोग्राम करतात न्ही तातूंत भितर आमगे म्हगेले कोविडांत आमी हायेस्ट वॅक्सीन आमगेले कुमटा तालुकांत हायेस्ट वॅक्सीन दिवंक घेवन आमी केल्ले एक सर्विसीसा खातीर दिल्ली म्हाका सर्टिफिकेट हे. आतां हाद नंतर हां हे खंयचे? हे म्हाका युगादी उत्सव समिती प्रति वर्ष कुमटात एक व्हड युगादी उत्सव म्हण जाता तुमकां गोतुरतलो युगादी दिवस जाता. त्या स्टेजार म्हाका हे दिल्ले हे बी म्हगेले कोरोना सर्विसीस हांव हे ಒಟ್ಟು कोरोना खातीर कसं दिल्ले सर्टिफिकेट्स आसात ते हांव म्हगेले एकलेले न्हय हे म्हगेले डिपार्टमेंट म्हगेले बॅकिंगाक आसा घेतील हांव अशी आसा. संघ कार्य संघ कार्य म्हणटरे हे म्हाका म्हगेले हे स्टेट लेवलांत दिल्ले हे ह्या वर्सा 2022 नॅशनल डॉक्टर्स डे म्हणगेन कसं जुलय 1 आसा आचरणे करतात आमी त्या दिवस दिल्ले हे सर्टिफिकेट म्हगेले ॲज तालुका हेल्थ ऑफिसर ॲज मेडिकल ऑफिसर ಒಟ್ಟು एक कन्सिडर करून घेवन दिल्ले श्रेष्ठ वैद्य प्रशस्ती म्हणगेन दिल्ले आसा. हे म्हगेले स्टेटांत बेंगलोरांत हेल्थ मिनिस्टराले हातान दिल्ले सर्टिफिकेट आसा. वा हे ओटू तुमगेले कार्यावळी पळयल्यार अगदी खुशी जाता तुमगे कडच्यान मस्त इतलें म्हाका आज माहिती मेळ्ळी. आनी तुमी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे हे स्टुडियोंत येवन आमगे बरशी इतले तुमगेले अनुभव विचार वांटून घेतले बद्दल अनेक धन्यवाद. धन्यवाद. इतले वेळ तुम्ही आमगे वीक्षकांना चंद रितीन ऐकून वीक्षण केले बद्दल तुमकां सुद्धा अनेक धन्यवाद.